राज्यात फाटले कांय दीस जाले परतून एकदा अपघातांचो आंकडो वाडला। मरण येवप्यांचोय आंकडो हुस्को करपा सारको आसा। दिवचल पयरा आयतारा 7 तारखेक 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक जीव वगडावचो पडिल्लो, जाल्यार हेर तिगांक गंभीर दुखापत जाल्ली। उपरांत सोमारा 8 तारखेक माशे काणकोणा कदंबा आनी कारी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दादल्याक जाग्यारूच मरण आयिल्ले, जाल्यार 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली। उपरांत काल बुधवारा 10 तारखेक उजगांव फोंड्या कार आनी प्रवाशी बसी मदीं जाल्ल्या अपघातांत 6 म्हयन्याच्या चलयेक उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें। हातूंत 9 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली। तशेंच बुधवारा 10 तारखेक शिरसय महामार्गाचेर एका अनवळखी कार चलोवप्यान रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एका मनशाक फाटल्यांतल्यान हाडून गाडी मोखली। हातूंत ताकाय जीव वगडावचो पडलो। फाटल्या सप्तकांतल्या ह्या 4 अपघातांत चालकांचे बेशिस्तीक लागून कोणाक ना कोणाक जीव वगडावचो पडला। ते भायर बस्तोडा हायवे वयल्या डिवायडराक कारीन धपको दिल्लो। हातूंत कार चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ली। तशेंच शेनवारा कुडचड्यार 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत 2 चलयांक गंभीर दुखापत जाल्ली। उपरांत चोर्ला घाटार जाल्ल्या बस अपघातांत 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली। बुधवारा वास्कोच्या IOC जंक्शनाचेर टँकर आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ली। तशेंच हणजूण चिवर वाठारांत कार चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।